धडपारांच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदाच गाता, काळजांत दिन वाजता. मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटायता, दैवी तुझ्या बोळा सोम्या जिवी तुला भयता. धडपारांच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदाच गाता, काळजांत दिन वाजता. मगळ भावना भयणीनो, तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. सद्याकडच्या 16व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडे वरवीं बंद जाल्ल्यो इगर्ज्यो सगळ्यांनी उक्त्यो जावंक नात, कांय इल्ल्यो उक्त्यो जात्यो आसात मात्र, पूण जायते जाणांक मिसाक वचोंक साथ दिना. आनी अशें आसतना तांचे खातीर विशेश करून एबिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा. आमच्या फिरगजेच्या फिरगज कुटुंबाच्या सर्व संद्यां खातीर, तशेंच फिडेस्तां खातीर, प्रायवंतां खातीर, तशेंच गरजेवंतां खातीर, परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर, उत्तर प्रयाच्या भाव भयणी खातीर, भुरग्यां बाळां खातीर विशेष करून एबिसाचें बलिदान भेटोवचें आनी ह्या संदर्भार तुमचे खातीर विशेष करून आमी मागता. अर्गांनी ते सावन पासून मीस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन्सा दोगातार, देवदीन आयरीन जीसस हिच्या आत्म्याक मीस दिता डॉल्फी फर्नांडीस सुरतकल, तशेंच देवदीन मार्तीन डिसोजा हिच्या मरणाचो म्हयन्याचो उडासकण मीस दिता हेलेन बर्बोसा मुडबिद्री. देवदीन जेसिंता डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दिता रोशन आनी शार्लेट डिसोजा दोगातार. अर्गासन भेटयता रोहन आनी शार्लेट डिसोजा दोगातार. देवदीन जेसिंता अतायदे हाच्या आत्म्याक मीस दिता अल्विन नोरोन आनी कुटुंब मोडंका बंटवाळ. मेडिकल एग्जामांत बरें रिजल्ट येवंक ते सावन पासून मीस दिता एनिट सेरावो दुबय. बरें काम मेळचें रे त्या खातीर मीस दिता एरन सेरावो दुबय. दरिल्लें काम बऱ्यान जावंक मीस दिता मॅक्सिम सेरावो दुबय. 60 वर्सांच्या जल्म दिसा संदर्भी देवाक अर्गासन भेटयता लीटा मिनेजीस बेंगलोर. देवदीन इजबेल्ला सांतमायर हेच्या पयल्या वर्साच्या मरणाचो उडास कडून मीस दिता हिल्डा डिसोज आनी कुटुंब कुलशेकर. देवदीन कुटुंबांत जाल्ल्या सर्व संद्याच्या आत्म्याक मीस दिता मोविन डिसोज आनी कुटुंब. अर्गासन भेटयता मोविन डिसोज आनी कुटुंब. 60 वर्सांच्या जल्मदीस संदर्भी देवाक अर्गासन भेटयता सिसिलिया डिसोजा बेळवाई. देवदीन अपोलिन मिनेजेस च्या आत्म्याक मीस दिता सिरिल आनी कॅरोलिन मिनेजेस पालगार. देवदीन विन्सन पिरेराच्या 16 वर्साच्या मरणाचो उडास कडून मीस दिता सिरिल आनी कॅरोलिन मिनेजेस पालगार. कुटुंबांत देवदीन जाल्ल्या सर संद्याच्या आत्म्या खातीर मीस दिता सिरिल आनी कॅरोलिन मिनेजेस पालगार. तशेंच अर्गासन भेटयता प्रताप आनी वियन्ना पिंटो उजरे. हे सर्व ते बसोत मागे हांव समेस्तां बसोत मागे जे कोणा मागतान बसिला उडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचे सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा आसूं, मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां आज सोमी बरे गोवळी जावंक उलो दिता. मोग करतले शेळयां खातीर जीव दिवंक तयार आसलेले, शेळयांच्या उदर खातीर वावुरचे खातीर तसले एक बरे खरी गोवळी जावंक सोमी आमकां आपोवणी दिता. असले सोम्याच्या आपोवण्या सरी जाल्लें जिवीत जिवंक बरे गरजेक पावचे, आकांतां पावचे,
आनी आपया मरणांतले राखून वरचे तसले बरे मनीस आमी जावंक बरे गोळी आमी जावंक सोमी आमकां आदार करपा धैर्य सगत बळ फोव करून दी म्हट ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. मिसाच्या ह्या बलिदानांत फोव ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमी पातकी म्हळ्ळे ओळखून घेवया. एक कळी मौनपणी आमच्या पातकाची दूख धरया. नितर काळ जमानांनी पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां आमी तयार करया. आमच्या ताब्यान दिल्ल्या गवळ्याचे ते मिसांव बऱ्या तरान करूंक आमी सुकोन पडल्या. आमच्या ताब्यान दिल्ल्या आमच्या बकऱ्यांचे आमच्या शेळयांचे जतन करूंक आमी सुकोन पडल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा सोम्या. पश्चात्तापन बक्षाणे मागोन आमी म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. जावंक पुरो एक बापय सावन जावंक पुरो एक आवय सावन जावंक पुरो एक व्हड भाव सावन जावंक पुरो व्हड भयण सावन आपणाच्या ताब्यान दिल्ल्या भुरग्या बाळांची ह्या भावा भयणीची जतन बऱ्यान करूं ना. तांचो मोग आमी करूं ना. तांचे ती हांव गौरव गोवळी जावंक ना. ह्या मुखांतर तुका न्ही तांकां हांवें दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापन बक्षणे मागोन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. एक शिक्षक जावन एक मणियारी जावन एक अधिकारी जावन एक अडलतेदार जावन म्हज्या ताब्यान दिल्ल्या म्हज्या भावा भयणीची फवते बरी हांवें जतन घेवंक ना. तांचे गरजांक पावोवंक ना. तांकां स्पंदन करूंक ना. ह्या मुखांतर आमू एक कोरो गोळी जावंक सुकन पडला. ह्या मुखांतर तुका हांवें दूख दिल्लें आसा. पश्चात्ताप भोगता हांव सोम्या. बक्षाणे मागोन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवा भूसर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गी चराया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसा आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. एगडी बरदोळे तांपया आमच्या गरजां खातीर ते सवा खातीर मागे जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास करून तांचे बसोत विशेष करून मागे परगांवांत असलेल्या भाव भयणी बसोत आस्पत्रेंत असलेल्या आमच्या भाव भयणी बसोत कोरोना पिडी वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी बसोत विशेष करून आमी मागया तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया.
कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या कृपेच्या देण्यानी तांकां अदीक अदीक बर भावार्थान बरवशान आनी मोगान तांकां वरभयवंत कर. आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तिरांनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तू करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या सर्व वासो हिंड होगडायतात आनी शिंपडायतात त्या गवळ्यांचे खाटा. उलयता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजे परचेक चलयता त्या गवळ्यां विशीं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें म्हणटा. तुमी म्हजो हिंड शिंपडायला आनी ताका पयस धांवडयला. तुमी ताजो सांबाळ करूंक ना. देखून हांव तुमच्या वायट करण्यांचे फारीकपण घेतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडाक धांवडयलां त्या सगळ्या देशांत हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरल्या बकऱ्यांक एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सरवाच्या मैदानार परतून हाडटलो. ते सफळ जातले आनी तांची संख्या वाडटली. तांकां सरोवंक हांव गवळ्यांक उपजयतलो आनी ते केदींच भियोवचे नात वा आंकांतान भरचे नात. तांचे मदलो एक पर्यान चुकोवन वेचो ना. उलयता तो सर्वेस्पर. पळया येतले दीस, उलयता तो सर्वेस्पर, आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक खुंबरी उपजयतलो. तो खरो राय कसो शाणेपणान रास चलयतलो आनी देशान न्याय नीत सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सर्वेस्पर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयरांत हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजें सवें आसा. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सांत पावलोन एपेस घरांक बरयल्या पात्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, पूण तवल पयस आसल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता मारिपात लागीं हाडल्यात. क्रिस्तूस आमची आनी तुमची शांती. आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातीच्यांक एकवटायली ताणेंच आमकां वेगवेगळी करून आमचे मदें उबारलो दुस्पानकायेचो पागोर आपल्याच रक्तमासान ताणें कोसलोवन घाला. आनी जुदेवांच्या धर्मशास्त्रा ताच्या विधी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केला. अशें दोन लोकां तावन
आपणा ते एक नवी परसा रचून ताणें शांती स्थापन केली. कुर्सार मरून आमचे मदलो द्वेश ताणें नाश केल्ल्या वरवीं दोन जनांक एकच कुडींत एकवटावन परत्यान देवातय ताणें हाडून पायल्यात. अशें क्रिस्तान येवन सेकटांक शांतीची सुवार्ता परगट केली. देवातान पयस आसल्या येर जातीच्या तुमकां आनी ताका लागीं म्हूण आसलेल्या आमकां क्रिस्ता मारिपात आमी तुमी एक पवित्रात्म्या वरवीं बापा समोर वेची योग्यता जोडून घेतल्या. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. मुझे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसो. भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. आतां धर्मदूत जेजू सरसी पाटी आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयल्लें सगळें तांणी ताका कळयलें. तवळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया आनी थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतालो वयतालो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसोत मेळनातली. आनी ते मातशेवार सोडून तांचे इतल्याक एक वाटसुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन सबारांनी ते खंय वेतात म्हूण पारकिलें. देखून सर शारांत तावन पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले. आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्याकी पयलें वचून ते पावले. अशें पांचव्या वयलो सगळा देंवताना जेजून व्हड एक लोका समोर पळयलो. गवळी नातलेल्या बकऱ्यां परी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. देवाची उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो भुरग्यांनो, प्रस्तुत समाजांत आमच्या मदें जायतो लोक गवळी नातलेल्या हिंडा परी आसा. विविध रितीन विविध नमुनेन तो कश्टोन आसा. जावंक पुरो तो मतीच्या पिडेन कश्टोन आसा. जावंक पुरो तो कुडीच्या पिडेन कश्टोन आसा. जावंक पुरो तो आर्थीक अडचणेक सांपडून आसा. जावंक पुरो तो विविध समस्यांक बली जाल्लो आसा. थोड्यांक कितें करचें म्हूण कळना. थोड्यांची मौत कांय काम करना. थोड्यांची वाट सगळी बंद जाल्या. थोड्यांची जिवची आशा संपूर्ण ती इरोवन गेल्या. कांय थोड्यांक कितें करचें म्हूण कळना. असल्या परिस्थितीक संपडलेले जायते जाण आसात. मतीक नासमाधान भोगतले. रातीची न्हीद पडनातले. कुटुंबांत नाना मनाचे समस्या आसले. जिवितांत नाना तरेचे दिवस्पराचे अनुभव केल्ले मनीस आमचे मदें जायते आसात. आनी थोडे ते तांचे कश्ट सांगूंक अशे येतात, ऐकतले नांत. खंय थोडे कश्ट पळोवंक अशे येतात पूण पळयतले नांत. खंय थोडे खंय तरी करूंक अशे येतात, कुमो करतले नांत. असले परिगतींत सांपडलेलो जायतो लोक आमच्या समाजांत, आमच्या देशांत, आमच्या राज्यांत, आमच्या परिसरांत आसा. आनी असल्या परिगतींत सांपडलेल्या लोकांक हात दिवन वयर उखलतले.
दिवो दिवन फुडें सरतले, अंधकारांत असल्यांक उजवाडा काडटले. बरें गवळी आमी जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आजच्या सुवातेंत आमकां दिता. म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो, आनी अशें आसतना समाजांत वावर जायतो आसा, पिकावळ जायती आसा, आनी हो वावर करच्याक आमी खरें गवळी जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. गवळी कशें? गवळी बोकऱ्यांक सरयतात, बोकऱ्यांची जतन करतात, बोकरांक प्रशांत नितळ उदका सरशी आपूण व्हरतात. पांचवो सोरो आसा थंय तांकां सोरोंक लायतात. गवळी बोकऱ्यांच्या मुखार चलतात, माथ्यार एक कांबळ घालून आतां ते बेतकाटी दवरून ते मुखार चलतात. आनी ह्या गवळ्याची वळख आसलेले ताचे बोकऱ्यांचो हिंड ताचो पाटलाव करता. आनी हो गवळी ह्या बोकऱ्याची इतली बरी जतन करता, तांकां कांयच बदक जायनातले बरी, कांयच आपाय जायनातले बरी, कांयच वायट जायनातले बरी तो तांकां राखून व्हरता. कित्याक तो तांचो मोग करता. कित्याक आपणाचे बोकरे ते, आपणाच्यो शेळयो तो म्हणलें एक ताका आसा, देखून तो तांचो मोग करता. भाड्याचे गवळी ते तशें करनात. ते फकत सांबाळा खातीर काम करतात, बुट्टे तिरसितात, खाली गुड्यार ते बोकऱ्यांक सोरोंक करतात. काही उदक आसलेले ते आपूण व्हरतात. कांय तरी सुण्या वखदान दाड घाली जाल्यार तो आपलो जीव आसूंक सोदता. आनी बोकरे नाश जायना आमकां कितें म्हजें न्ही म्हणलें ताचें आसा. बड्याच्या गवळ्याक आनी खऱ्या गवळ्याक थंय मस्त तफावत आसा, व्यत्यास आसा. आनी खंडीत खरो गवळी आपल्या शेडयांचो मोग करता, तो शेडयां खातीर जीव दिवंक तयार आसा. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आनी असले बरे गवळी आमी जावंक जाय. असल्या कश्टतेल्या, असल्या विविध समस्यांक बली जाल्ल्या, असल्या विविध संकश्टां वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी खातीर वावुरतले खरे गवळी आमी जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. गवळी कशें जावयेत? विविध नमुन्यान आमी गवळी जावयेत. इस्कॉलान कांय भुरगो शिकताना ताचे क्लासमेट्स जर तर शिकपांत उणे आसात, आर्थीक परिस्थितींत फाटीं आसात, आनी आपणा लागीं कांय आर्थीक उदरगत आसा, आपल्या आवय बापाय लागीं कांय तरी कुमो करचें साथी आसा, देणे आसा, आनी आपणाक जाणवाय आसा, बुदवंतकाय आसा, आपणाक शिकयलेलें बरें करून जिरोवची सगत आसा, तर हांव ताका कुमो करतलें म्हणलें एक बरें चिंता आसा जाल्यार ताचे क्लासमेट कसता जाल्यार ताका क्लासमेटाक आपूण एक खरो गवळी जावंक सोदतलो म्हणलें सत एका विद्यार्थीन मतीन दवरूंक जाय. जावं प्रगत टिचरीन आपणाच्या ताब्यान दिल्ल्या त्या भुरग्यांची एक खरी शिक्षकी जावन, खरो मास्टर जावन खऱ्या गवळ्याचो वावर करूंक साध्य जाता. हर एका भुरग्या एकाच रितीन पळोवन तो ग्रेस्त वा दुबळो म्हूण नासतना, मतभेद नासतना, मनभेद नासतना, कांयच ल्हान व्हड म्हूण चिंती नासतना सारक्या रितीन एकाच रितीन हर एका भुरग्याक पळयता तेन्ना ती शिक्षक वतो तो शिक्षक खरो गवळी जावं पावता म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. एक आवय बापाय आपणाक दिल्ल्या सर्व त्या भुरग्यांक देवाचें वर्तें देणें म्हणलें समजून घेवन व्हडू वा ल्हानूय आसतना, चेडो आनी चेडू म्हूण लेखी नासतना, सोलो आनी चली म्हूण लेखी नासतना, पूत वा धूव म्हूण लेखी नासतना एकाच मापान जर तर त्या हर एका भुरग्याचो मोग करता जाल्यार, हर एका भुरग्याच्या गरजांक स्पंदन करता जाल्यार, हर एका भुरग्याच्या ते उदरगते खातीर निस्वार्थीपणी एक आवय आनी बापूय कसलीच पार्शालिटी करनासतना वावुरता जाल्यार ती आवय आनी बापूय खरो गवळी जावं पावतात. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जावं पुरो धार्मीक मुखेली जावन आपणाच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांची खरेपणी तो जतन करता, हर एकल्याक एकाच रितीन पळयता, ग्रेस्त वा दुबळो म्हूण मनभेद नासतना, वा व्हडलो नावार्थीक वा दुबळो म्हूण वा नावार्थीक न्हय आसलेलो म्हूण तो मनभेद करनासतना एकाच रितीची तो जतन करता, तर तो एक धार्मीक मुखेली खरो मुखेली जावं पावता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, खरो गवळी जावं पावता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. जो एक सरकारी अधिकारी जावन आपणाच्या ताब्यान दिल्ल्या सगळ्या त्या लोकांची खरेपणी जतन करता, तर ग्रेस्त वा दुबळो म्हूण नासतना, इन्फ्लुएन्शियल वा इन्फ्लुएन्स नासतना, असलेल्या त्या मनशाचे व्यत्यास करिनासतना हर एकल्या एकाच रितीचो न्याय कर दिता, एकाच रितीची नीत कर दिता, एकाच रितीन तो पळयता जाल्यार तो खरो गवळी जावं पावता. दुबळ्या धाकट्याच्या हक्का खातीर तो वावुरता जाल्यार, दुबळ्या धाकट्याच्या बऱ्यापणा खातीर तो वावुरता जाल्यार न्यायनितीक वळख न्यायनिती सोदून वेतेल्यांक नीत कर दिता, तर
तो एक खरो गवळी जावं पावता म्हणलें सत देवाचें उतर आयच्या सुवातेंत आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. तशेंच एक राजकीय फुडारी, हे राजकीय मुखारी, हे सरकारी अधिकारी, एक राज्याचो मंत्री, मुखेलमंत्री जावं दी वा इतर मंत्री जावं दी वा शासक जावं दी, MP जावं दी, कितेंय जावं दी, तो जर तर आपणाच्या ताब्यान दिल्या त्या लोकांची खंयची पाट म्हूण पळय नासतना, खंयची जात म्हूण पळय नासतना, खंयची खात म्हूण पळय नासतना, खंयचो धर्म म्हूण पळय नासतना, खंयचें मट्ट म्हूण पळय नासतना, दुबळो जावं ग्रेस्त जावं, त्या धर्माचो जावं ह्या धर्माचो जावं, त्या भाशेचो जावं ह्या भाशेचो जावं, त्या कलेतीचो जावं ह्या कलेतीचो जावं म्हणलें तें मनभेद नासतना हर एकल्याच्या बऱ्यापणा खातीर एक राजकीय फुडारी तो वावुरता जाल्यार तो खरो गवळी जावं पावता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो, खऱ्या गवळ्या थंय कितें आसता? खऱ्या गवळ्या थंय एक निस्वार्थ काळीज आसता, एक निस्वार्थ मौन आसता, एक निस्वार्थ एक जिवीत आसता. स्वार्थ ना, हर एकल्यांक एकच रितीचें चिंताप, हर एकल्यांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरचें चिंताप. कितेंय कश्ट समस्या अनावत आपात आयलें जाल्यार फुडें रावून तांची जतन करचें जावन आसा ताचें मिसांव. देखून एक खरो गवळी मोवाळ काळजान भरलेलो, बिरमोतीच्या काळजान भरलेलो आयच्या सुवातेंत आमी पळयता. जेजूक सोदून आयलेल्या त्या लोकांच्या हिंडाक पळोवन जेजूचें काळीज मोवाळ्यान भरलें, बिरमोतीन भरलें. देखून मोवाळ काळज आसो तो जालो. जेजूच्या मोवाळ मोगान आमी असलें मिसांव करूंक जाय. जेजूच्या मोवाळ मोगान असलो गवळी हांवें जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून हें आमी मतीन दवरूंक जाय. आज आपणाच्या स्वार्थ खातीर कश्ट केल्या, शिपण गेल्ल्या, पिसून गेल्ल्या ह्या शेळयांक आपणाच्या फायद्या खातीर उपेग करचें जायतें आसा. वोट जाता आसतना आमी जायते तांकां बसवणी करता. जर तर त्या लोकांनी आपणाक वो रक्षण दितलो, आपणाक सुडका दितलो, आपणाक सोडयतलो, आपणाचे हक्क आमकां फाटीं दितलो म्हूण वोट दिवन ताका विन केलें, जिखयलें जाल्यार जिखले उपरांत जर तर वो मनीस ह्या दुर्बळ्या लोकांचो फायदो उठोवन आपणे दिल्ल्या त्या प्रॉमिसांचो, आपणे दिल्ल्या त्या उतरांचो जर तर विसर ताका पडत, आपणा दिल्ल्या त्या उतरांची आजना तो पाळीत मोडीत आनी आपणें दिल्लें उतर पाळी नासतना रावत जाल्यार खंडीत जावन तो एक विद्रोही जाता. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, विद्रोही जाता आनी ह्या दुर्बळ्या आपल्या शेळयांची तो खंडीत बेपर्वा करता आनी तांकां तो खंडीत कश्टार घालता. असले स्वार्थी गवळी जायते आमच्या समाजांत आसात. आपणाच्या स्वार्था खातीर शेळयांक बली दिवचे तसले गवळी जायते आमच्या समाजांत आसात. असल्यांक देव खंडन करता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तसले गवळी आमकां नाकात. बगार मोवाळ काळजाच्या जेजूच्या मोवाळ काळजान बरोवन वावुरतले गवळी आमकां जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीच्या पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत देवाचें उतर म्हणटा, म्हज्या सरवसो हिंड ओगडायतात आनी शिंपडायतात, त्या गवळ्यांचें खटा उलयता तो सर्वेस्पर. पळय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जायते फावटी मनशाच्या स्वार्था खातीर ह्या गवळ्या ह्या बोकऱ्यांक ह्या हिंडाक घुस्पटोवचें आसा, दुस्पटोवचें आसा. तें आमच्या समाजांत, आमच्या राष्ट्रांत आमी पळयता. धर्मा मदें फूट हाडून आपणाचो फायदो जोडचे जायते मुखेली आसात. जाती काती मदें फूट हाडून आपणाचो फायदो जोडचे जायते मुखेली आसात. भाशे मदें फूट हाडून आपणाचो फायदो आपणावचे जायते जण मनीस आसात. आनी हे गवळी ते घुस्पट गेल्यात. हे गवळी स्वार्थी देखून हे शेळयो ते सगळे घुस्पट गेल्यात. ते त्या गवळ्या फाटल्यान वचूंक न्ही, ह्या गवळ्या फाटल्यान वचूंक न्ही म्हणल्यार त्या चिंतपार ते आसात. हांगासर कोण बरो गवळी, कोण खोटो गवळी म्हणून ते नेणा जातात. आनी अशें तांच्या क्रूर धावलेक ते बली जातात. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आनी हे शेळयो कश्टार पडतात. कित्याक हांगासर आसात ते दुस्पटायतले, हांगासर आसात ते शिंपडायतले, हांगासर आसात ते ओगडायतले गवळी, एकठांयतले, आरायतले, राखतले, सोडयतले गवळी न्ही ते स्वार्थी ते गवळी. आनी हे गवळ्यांचे खंडन करता. कित्याक आपणाच्या फायद्या खातीर, आपणाच्या स्वार्था खातीर ह्या बोकऱ्या मदें फूट हाडचें, बोकऱ्या मदें घुस्पट करचो, गोंदळ हाडची, दुस्पटोवचें, शिंपडावचें.
हे काम ते करून आपणाचो फायदो जोडूंक पडटात तशें जाल्यार गवळ्यांक देव खंडीत तो आशिर्वाद दिना बगर शिराप घालता म्हणलें सत देवाचें उतर हेचे पयले वचपांत आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तसल्यांक देव म्हणटा तुमी तांचो सांबाळ करूंक ना देखून हांव तुमच्या वायट करण्याचें फरीकपण घेतलो. इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा तुमी म्हजो हिंड शिंपडायला तांकां तुमी पयस धांवडायला तुमी तांचो सांबाळ करूंक ना देखून हांव तुमकां वायट करण्याचें फरीकपण घेतलो. उलयता तो सर्वेस्पर पळय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून जेजो म्हणटा तुमी तसले दुस्पटयतले गवळी जावचे न्ही तसले गवळ्यांक तुमी सांगात दिवंक सोय न्ही तुमी जेजूच्या मोगान भरलेले गवळी जावंक जाय निस्वार्थी मनाचे एकाच रितीन सर्वांक पळयत आसले हर एकल्याच्या गरजा पावचे तसले हर एकल्याचो मोग करचे तसले आमी गवळी जावंक जाय तो वळ देव आमचेर आशिर्वाद घालतलो आनी खंडीत आमकां बेसांवांनी भरतलो आनी सर्गेच्या रासांत आमकां तो गवळ्याचो स्थानमान दितलो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुमी जावन आसा बरो गवळी पळया सुमी जावन आसा बरो गवळ्यांची ताणें जतन केली ताणें शेळयांची जतन केली. तो जावन आसा बरो गवळी शेळयां खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. मोवाळ मोगान भरलेलो तो गवळी जालो काकुळतीन भरलेलो बिरमोतीन भरलेलो तो जालो. कोडकारांक दिश्ट दिली आंधळ्या बांगड्यांक ताणें सारकें केलें आकुळलेल्या ताच्या बरो केलो कुरड्यांक दिश्ट दिली मोन्यांक उलयशें केलें कारिगरांक ताणें गूण केलें देवसा लागलेल्या धांवडयलें मेल्ल्यांक जिवंत केलें बुकेल्ल्यांक जेवण काण दिलें पतक्यांक बोगशिलें पिडेस्तांक गूण केलें असलो मोवाळी वायपाशी देव तो स्वामी जेजू क्रिस्त एक करो गवळी जावन वावुरलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून तो म्हणटा हांव जावन आसा बरो गवळी बोकऱ्या खातीर जीव दिवचो शेळयां खातीर आपल्या हिंडा खातीर जीव दिवचो तसलो बरो गवळी. देखून आयचें किर्तन म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशव दिता नितळ उदका सरसी म्हाका तो आपोवन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान तो घटाय दिता असलो गवळी जावन आसा सोमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या सोम्याची देख घेवन आमी तसले बरे गवळी जावंक देवाचें उतर आज आमकां उलो दिता. बरे गवळी जाताना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कश्ट सुकले म्हणनात बरे गवळी जाताना विरोधपण सुकले म्हणना. फादर स्टॅन स्वामी एक दलितांचो दुबळ्या धाकट्यांचो आदिवासीचो एक बरो गवळी जावंक फुडें सरलो ताका मेळ्ळें विरोधपण जावं पुरो सांत भक्त जावं पुरो माटतीर दुबळ्या धाकट्यांचे गवळी जावंक फुडें सरले पूण तांकां हर एकल्यांक मेळ्ळें विरोधपण आनी माटतीराचें मरण. जेजूस खुद्द आपल्या जिवितांत कश्ट येतल्या दंड येतल्या लोकां खातीर वावुरलो पूण ताका मेळ्ळें कुर्साचें मरण. देवाच्या पुताक समेत हें सुकलें ना. जर तर आमी खरें गवळी जावं फुडें सरता तेन्ना जावं पुरो म्हज्या कुटुंबांत जावं पुरो म्हज्या संस्थांत जावं पुरो म्हज्या हर क्षेत्रांत जावं पुरो म्हज्या खंयच्याय त्या सुवातेर म्हाका विरोधपण आसा कोणा तावन म्हज्या सांगात्या तावन म्हज्या कुटुंबादारा तावन म्हज्या इश्ट मित्रांत तावन म्हज्याच म्हणल्यार त्या मनशान तावन म्हाका विरोधपण मेळटलें पूण हांवें खंत करची गरज ना धैर्यान फुडें सर जाय पूण तो देवाचें उतर कित्याक जेजो म्हणटा म्हजे कशेर तुमकां अकमान सोसूंक कश्ट सोसूंक दगदणी बसूंक आनी सर उताराची गडपांकर तुमचेर आड उलयतात तें आयकोंक मेळत जाल्यार संतोश आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गेच्या राजांत इतिश्ट प्रतिफळ तयार आसा. देखून तुमी बरें करचें सोडी नाकात बरें गवळी जावचो तो वावर तुमी रावय नाकात बरें गवळी जाया सोम्याच्या काळजा सारके सोम्याच्या मोवाळ मोगान भरलेले खरें गवळी जावंक फुडें सर जाय म्हणून जेजू आमकां उलो दिवचें ह्या संदर्भार असले मोवाळ मोगान भरलेले गवळी जावंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन. आमी उबी रावया तरी एका देवात हें सुलाम सभा वार्तू सारया सगळीं सांगता म्हणया सतमंता देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्गांनी भितर विचार असताना जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत संभोवलो अवंकार मोरयेंत जल्मलो 5 गातांनी कोसोसली ताका कुर्सार चडलो
तो मेलो आनी ताका निगेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांचो पुतोन जिवान जालो सरकार सोडलो सरपती दादेव बापाच्या उजव्या बसला थंय तो हांचव्यानी मेल्ल्यान तिमर सुबे करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतुली पुय सभे भक्तांचो एकतार पदकाचें बक्षणे कुडीचें जिवन पोळ ससनाचें जिवीत आमेन मोगाळ भाव भयणीनो त्रिंदादीचेर उसारलेले आस्ब वार्तान आमची मागणी आमची गोरजो आमचे आकांत सरस्पर त्रिंदाद देवाच्या समोर आमी दवरया तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे ऐक बाबा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसचे आमच्या बाप साहेबाचेर सर्व बिस्पांचेर ह्या सकांचेर आनी सर्व धार्मिकांचेर तुजी बेसांवां घाल तांणी मोगान आनी उर्बेन तुजो हिंड सांबाळूंक जेजूच्या मोवाळ मोगान बरोवन एकवटीत रावून आनी खरे गवळी जावन तांचो वावर करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागतां बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या राष्ट्राच्या सर्व मुखेल्यांनी राजकीय फुडाऱ्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्या परी जेजूच्या मोवाळ मोगान बरोवन सर्वांक एकवटीत करून हर एकल्याक समान हक्क आनी गौरव मेळचें वावरूंक आनी खरे गवळी जावंक तांची मत उजवाडाय म्हण आमी मागतां बापा आमचे मागणे ऐक कस्तन वरान पिडेशिडेन संपडलेल्या सर्व आमच्या भाव भयणींनी जिणेंत निराशी जायनासतना तुजेर आपलो बरवसो दवरून जिवंक तांकां तुजो आदार दी म्हण आमी मागतां बापा आमचे मागणे ऐक आमी हर एकल्यांनी ज्या क्षेत्रांत आमी आसां ज्या व्याप्तींत आमी आसां ज्या सुवातेर आमी आसां आमच्या तब्येत दिल्ल्या सर्व त्या भाव भयणींक भुरग्यां बळांक मनशांक आमी खरे गवळी जावंक जेजूच्या मोवाळ मोगान भरलेले सर्वां खातीर वावुरतले सर्वांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थीपणी सेवा दितले खरे गवळी जावन आमकां तुजो आदार करपा फावो कर म्हण आमी मागतां बापा आमचे मागणे ऐक सभार वेगवेगळ्या कारणांक लागून पवित्र सभेतान पयस केल्ल्यांनी सुमेतें परत एकपटी जावन एका खऱ्या गवळ्याच्या हिंडाकाल फाटी येशें तांकां प्रेरीत कर म्हण आमी मागतां बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या भुरग्यांनी वसनांनी सुमे जेजूत एकपटीत रावूंक सुमे जिणेची तत्वांनी मौल्या आपल्या जिवितांत रुथा करून सुमे सारकें जेजूच्या मोवाळ मोगान भरलेले शगुणी बरीत गवळी जावंक तुजो कृपा तांकां दी म्हण मागतां बापा आमचे मागणे ह्या मिसाच्या मेसा बोवारी ह्या माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतेल्या सर्व भाव भयणींक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर तांचे थंय माया मोग एक खोट शांती समाधान रास करी तशेंच दुस्मानकाय राग मसूर पयस करूंक आनी आपणा तब्येत दिल्ल्या सर्व लोकांची जतन करचे बरे गवळी जावन जियोंक तांकां तुजी कृपा दी म्हण मागतां बापा आमचे मागणे ऐक एक घडी बोरदोळे आमी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागता बसिला सूड आसकडया तांचे बसोत आमी मागया पुरगांत असलेल्या आमच्या भावा भयणी बसोत कोरोना पिडे वरवीं कश्टातल्या आस्पत्रेंत असलेल्या आमच्या भावा भयणी बसोत विविध पिडे शिड्यांक वळख जाल्ल्या बसोत विशेष करून आमी मागया जे कोणा मागता बसिला तांचो उडास करून तांचे बसोत आमी मागया सर्गींच्या भोवमुखार बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी तुवें करो गुवळी जावन आमचे मदें जेलो ही शिडयां खातीर तुवें आपल्या जिवाचें अर्पण केलें तुजी देख घेवन तुज्या मोवाळ मोगान भरलेले गुवळी जावंक आमच्या तब्येत दिल्ल्या लोकांची खरेपणी निस्वार्थपणी सेवा करूंक आमकां तूं आदार दी म्हण आमी मागतां हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सदेणी घेऊन आयल्या कालतेपणी नितर निर्मळ मनी जेजू आमच्या सौम्या संगी जमल्या तुझे लागे मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पिता तुका पुण्या वायना सवे घे तूं आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सपद्वेदार देवप्पा म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात तुमच्या ते बलिदान आपल्या मनाखरी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस सभेच्या आदाभाग सर्वेस्पर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा दी म्हाका वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुजे परजे तुवें फरमायली
त्यो सगळ्यो आतां संपवन जेजूच्या एका बलिदानान तुवें संपूर्ण पवयल्योय. तसो जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन भेटोवन दिता तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचे तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांच्या सडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीस्वानी आमच्या फायद्याचो. इतल्या कनवळ्यान तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदा करून धाडलोय. जे जेजू सोवे तुका मानताले तेंच आमचे सोवे तुका मानवंक पातक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Dalabaranso serves por tu Sargani संसार परला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमतना आमची ते साव आमची गरजो आमची आशा आमची मागणी जे कितें भवर्तान ह्या संदर्भार मागता सोमी आमच्या मागण्या आयकता आमी खंडीत फावो जाता तशें भवर्तान फावो ते बरी रितीन ह्या पवित्र घडयेन तूं वांटेली जावया सगळीं आमी दिमी घालया. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखशेन कस्टमरान सुसुंवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनी कराराचें रगत पदकाचे बक्षाणे मेळच्यात तुमचे पासून आनी सुमेस मनशा पासून ते वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बवडतो गुट परगटुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोळावर तुवें आमकां सोडलाय सुमिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सुमूट आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी
फ्रांसीस आमच्या बाबा सेबा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे आज की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणासोबर वसुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करी तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरे देवाच्या माया संगती दिसपती बागेव झुजे बागेव धर्मदुता बागेव जुतात देवानी सर्व गाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सुडवंदराची आजना मतीन धरून सोम्याच्या मोगान भरलेले खरे गोवडी जावंक देवा स्वादारांनी कृपा मागून सोम्यान शिकलेले मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो रास आज आमकां दी आनी आमी आमची आसलेल्या आमचिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां थाळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिरशेडेंतले आमकां निवार दय करून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सोडून राज जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय त्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक पोटान सांबाळ तुमचे त्यांनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं माया मग सुगुर तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली संवसारी जिवितांत एक कोरो गोवळी जाल्ली शिडयां खातीर आपलो जीव समेत अर्पण दिल्ली आमी ह्या सुम्याचे खरे गोवळी जावं सुम्याच्या इंडाचे खरे शिडयो जावन आसतना सुम्या सारके सुम्याच्या मोवाळ मोगान भरलेले खरे गोवळी जावंक आपण दिता ती हे शिडयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सहभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका पवना पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूंक आमेन म्हाका बाबणी नुकतीच प्रसाद सुवेळ ओ जेजूचे मास आनी रगत ह्या उंड्या आनी वायनार रुपार सेवूंक आमकां साथ दिना आत्मीक रुपान सुम्याक आमचे आमचो कर घेवचे प्रयत्न करया पत्रेकचो कुमगार आमी सेवया सोमी मुजो गोळी कांयच म्हाका उरना सोमी मुजो गोळी कांयच म्हाका उरना आसवो सरो मेळटात सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशांत नितळ उदकांत सोमी म्हाका आपोवन व्हरता सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उरना सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उरना प्रार्थुया देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिस्त घाल सर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्या तर आदलें पातकी जिवीत सांडोवन
तुझ्या भुरग्यांक सोबतात असले नव्यांची बी दवरूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मगळ भावना भयणीनो भोव भक्तीपणान हे मिसाच्या बलिदाना वांटेली जाल्यार तुमकां समेस्तां अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. मिसाच्या बलिदाना भोव अपुरबेचे संगीत दिल्ले बाबा सी तुका देव बरें करूं. हे मिसाच्या बलिदानांत वाचूं आदार दिल्ल्या भयण विल्मा भाऊ जॉयसन तुमकां देव बरें करूं. तशेंच हे मिसाचें चित्रीकरण करून तुमी माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयचें म्हणल्यार अर्त्या हिऱ्याद्यान हो वावर करता दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल. तसो प्रबंधक मनेस ते विनोद गंगोळी, पूत अविनाश गंगोळी आनी सगळ्या कुटुंबदारांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. मगळ भावना भयणीनो आमी पुंतळार आसां. हे पुंतळांत हांव निरंतरी तुमकां मिसाचें बलिदान देवाचें उतर परगट करता. हांव तुमचे कधी निरंतर मागता. हे पुंतळ अजुनी बंद आसा, उक्तें जावंक ना. ह्या संदर्भार आमी हांगासर भक्तीक आयल्यार मात्र कांय तरी आमकां हांगासर आदार लाभता. देखून तुमी फुल्ली फुलाची पाकळी आमकां दिवन कुमक करीसे म्हूण विनंती करता. हांगासर धाडलेल्या हांगासर दिल्ल्या त्या अकावंट नंबराक तुमी तुमच्या मोगाची काणीक तुमी धाडयेत. तुमी दिल्ल्या त्या मोगाच्या काणिके वरवीं फुल्ली फुलाच्या पाकळे वरवीं हांगासर आमच्या पुंतळाची कांय तरी इल्लीशी जतन करूंक आमकां साध्य जाता. त्या मोगान तुमकां आदार दिवंक उलो दिता. आमी निरंतरी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. तुमी असो आशिर्वाद तरिंदा दिसो आशिर्वाद घेवच्याक साध्य जाल्ली ती बिगलची ना जाल्यार उबे रावन भक्तीन हो आशिर्वाद घेवंक उलो दिता. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. खरी एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोशाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोशा सोम्या तुजो सांगा सोता. हर एक म्हज्या कश्ट आनी दुखां सोम्या तुजो आधार मागता. मोगाळ पुता सोबे अवकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगीन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.